कोक्रोच जनता पार्टीचो सद्याक जंतर मंतर हांगासर आमकां एक जो धर्ना प्रदर्शन दिश्टी पडटा ताज्या उपरांत ताज्या पडसाद आमकां गोंयानूय 21 तारखेक आमकां गोंयान एक प्रोटेस्ट दिश्टी पडलो जो म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात मिरामार सर्कल आसा थंयच्यान सुरू जाल्लो. आणि ताज्या उपरांत तो पावलो आझाद मैदानाचेर एंड देन सगळ्यो घडामोडी कितें जाल्यो त्यो 21 तारखेक तुमी पळयला आसतले. बट ह्या प्रोटेस्टाक ज्या व्यक्तीन एक फुडाकार घेतिल्लो जाचे आमकां एक लिडरशीप टायप आमकां दिसताले अमरीन शेख आमच्या बरोबर आसा. अमरीन, वेलकम टू द शो. सगळ्यान पयलीं आमी चलता चलता सेम स्ट्रीट सेम जागो आसा, परत एकदां आमी आयज मेळटा. ताजें कारणूय तितलेंच खास आसा. 21 तारखेच्या प्रोटेस्टा उपरांत कितें बदललें? 21 तारखेच्या प्रोटेस्टाक द नंबर ऑफ पीपल दॅट केम दॅट वॉज ओवरवेलमींग. अशें दिसतालें की सगळ्यांक फरक पडटा, आतां गोंयकार जागो जाता. हे जे चेंज आसा ते फुडें व्हरपाक जाय आनी इट वॉज अ व्हेरी पॉझिटीव रिस्पॉन्स दॅट इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट, क्लास, रिलीजन, पॉलिटिकल आयडियोलॉजीज सगळे सोडून लोक एका टॉपिकाक एका प्रॉब्लमाचो सोल्युशन काडपा खातीर सगळीं जाण वांगडा आयल्या. सो दॅट इज वन ऑफ द चेंजीस दॅट वी. ओके, हो तूं एक सोसायटीन चेंज पळयलो, ह्या प्रोटेस्टा उपरांत चेंज पळयलो, बट पर्सनल लायफानूय चेंजीस कितें जाल्ले आसा दिश्टी पडटा तुका? खूब चेंजीस जाला. वन इज दॅट people have been really supportive. They are showing lot of love and ती सांगता ती आमच्या वांगडा आसा म्हणून. ऑन दी अदर सायड लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ हेट मेसेजीस पीपल आर सेंडिंग. हेट मेसेजीस? हय, कोण आय मीन या देर आर पीपल हू आर ऑल्सो लायक प्रेशरायझींग. पुलीस ऑलरेडी FIR जाल्ली आसा ऑन थाउजंड्स ऑफ. उलयतलो कारण FIR एक अशी आसा गोश्ट जी मदींच आमकां आयकपाक मेळ्ळी, बट तुका म्हळें की हेट मेसेजीस लायक थ्रेट मेसेजीस का कितें? हेट मेसेजीस म्हणजे हे लूक एट दीस गर्ल अमरीन शेख. हांवें केन्ना अशें चिंतोंक नाशिल्लें की कोण म्हजें नांव अशें यूज करतली आनी शी इज गोईंग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. समबडी टेक्स्टेड मी रेस्ट इन पीस इन एडवान्स आनी अशे जायते तरेचे मेसेजीस आसा. बट केन्ना तुका अशें दिसता की बाबा आपल्याक खंय तरी थ्रेट येता ऑर अश्यो कांय गोश्टी भंय असो दिसपाक लागिल्लो आसा? कितें आशिल्लें? एक्चुअली जितले थ्रेट मेसेजीस येतात तेज्याकीन खूब लव मेसेजीस आनी मोटिवेशन. वी आर विथ यू, यू गो सिस्टर, वी आर विथ यू दीदी, असले मेसेजीस येतात. ते सगळे पळोवन म्हाका अशें दिसता की इतलो लोक वांगडा आसा जाल्यार भिवपाची गरज ना. युजींग CM स्टेटमेंट भिवपाची गरज ना. बट म्हाका सांग, तुवें म्हळें की पुलिसूय कॉल करतात. कितें आशिल्लें? पुलीस कित्याक कॉल करताले? कितें आशिल्लें? पुलीस एक्चुली आमच्या जायते उजवाड मेंबर्साच्या घरा पावल्या एंड दे आर प्रेशरायझींग अस टू टेक अ स्टेप बॅक वीच इज व्हेरी एविडंट दॅट वील हॅपन बिकॉज पुलीस आर प्रेशरायझींग यू. हय, आतां ती घरा गेल्या पेरेंट्साक व्हेरीफाय आनी नॉट जस्ट आर हावजीस, आर नेबर्स हावजीस, पंचायत दे हॅव बीन डुईंग अ डिफरंट कायंड ऑफ एन्क्वायरी अननेसेसरीली. तुमकां इतलें आमच्या बद्दल जाणपाक जाय. वी आर विथ यू, वी आर योर पीपल. जस्ट गिव अ कॉल, आस्क अस वॉट एवर यू वॉन्ट, वी वील आन्सर योर क्वेश्चन्स. आमी काय अशें अनकॉन्स्टिट्युशनल केल्लें ना. वी डीड अ व्हेरी पीसफूल प्रोटेस्ट आनी तुमी पळयला हजारांनी लोक आयले आनी एकटोय मनीस रस्त्याचे मदीं चल्लोलो ना, एकूय पुलीस ऑफिसर नाशिल्लो. बट वी स्टील stood with the police and we followed all the laws. So I don't think so police should be doing this by pressurizing our families. केन्ना अशें दिसता की म्हज्या फॅमिलीची कितें चूक आसा हितून. बट एक गोश्ट आसा, जेन्ना केन्ना अशा मुवमेंटान कोण भितर सरतात म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट, तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी खूब आमकां पळयता की फेस करचे पडटा. हे कित्याक? कारण कोण तरी यूथ फुडें सरून आपल्या हक्काची लढाई झगडपाक सोदता. आपलो हक्क जो कॉन्स्टिट्युशनान दिला तो मागपाक सोदता. रायट टू एज्युकेशन, म्हाका दिसता हाजेर आमी कितले फावट उलयल्या. आनी जर बरें एज्युकेशना खातीर झगडचें पडटा जाल्यार म्हाका दिसता ही खूब दुखद गजाल आसा.
एज्युकेशन सिस्टम बरी आसपाक जाय, एज्युकेशन बरें आसपाक जाय, आनी तें जर जायना जाल्यार खंय ना खंय तरी प्रोटेस्ट करप हो आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो रायट आसा. आनी ताज्या खातीर जर अशें घरा कडेन येवन पुलिसांनी आमी जेन्ना म्हणटा की पुलीस हे सदांच एक आमी स्लोगन पळयता, आमकां हांगासर जर दिसता सुद्दां आमकां दाखोवपाक सोदता हांगासर भूत ना नाल्यार हॅपी टू हेल्प यू हो जो स्लोगन आसा तो हॅपी टू कितें म्हणपाक शकता आमी फ्रायटन यू अशें जावपाक जायना. जाल्यार पुलिसांनी लक्ष घेवपाक जाय, कारण म्हाकाय खबर आसा की खंय ना खंय तरी प्रेशर आसता ह्या सगळ्या गोश्टींचो. बट ह्या भुरग्यांक जेन्ना फुडें सरता तेन्ना खंय ना खंय तरी एक उमेद जागी जाता की बाबा एक बरी गोश्ट जातली, समाजान बरें जातलें आनी दे आर द फ्युचर ऑफ द नेशन. हे जर आमी म्हणटा जाल्यार ह्यो गोश्टी सॉल्व जावपाक जाय. प्रोटेस्ट करपाक कसली परमिशनां जाय पडटा? कलेक्टराचे ऑफिसाचे सायन जाय पडटा. कलेक्टरान सायन करपा खातीर पुलिसान सायन करचें पडटा. देन नॉर्थ गोवा SP ची सिग्नेचर जाय पडटा. आनी खंय प्रोटेस्ट करता इफ इट्स मुन्सिपल गार्डनाची थिंगा मुन्सिपालिटीची सिग्नेचर्स, देन ट्रॅफिक पुलिसाची सिग्नेचर्स, 5-6-8 ऑफिसाचे सिग्नेचर्स. नाव आय हॅव बीन ऑल्सो रिडींग अ लॉट अबाउट प्रोटेस्ट ऑर्गनायज करपाक कसली कसली परमिशन जाय. फर्स्ट प्रोटेस्टाक हांव आख्खो दीस धांवतालें, बट नाव आय मीन लायक पुलिसाची परमिशन जाय, कलेक्टर ऑफिसाची परमिशन जाय. दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड. एंड ऑल्सो नॉट परमिशन लायक which student movement has happened. Like let's talk about in history, जेन्ना भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव or even Mahatma Gandhi, when they came on the streets, I'm not saying that our government is as bad as them. They are our people, our brothers and sisters. We are the same family of independent India. So aimui same asa to make changes in this country for a better future. But the way we are taking it is different. So I'm saying this only as an example. Jenna those people came on the streets, तेंच्यांनी कोणाची परमिशन घेवंक नाशिल्ली. इट इज अ डिमांड. प्रोटेस्ट इज सपोज टू बी आमी आमचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते तुमच्या फुडल्यान हाडटा. तुमकां डिरेक्टली आयकपाक मेळना जाल्यार मातशी इनकन्विनियन्स करून तुमकां आयकपाक जाय तेच्या खातीर या सो तेच्या खातीर इतली परमिशन्साच्या फाटल्यान धांवचें पडटा. सो जर म्हाका जर फाल्यां प्रोटेस्ट करपाक जाय, म्हाजेर इनजस्टीस जाता जाल्यार म्हाका ह्यो सगळ्यो गोश्टी करच्यो पडटल्यो की गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजो आवाज पावोवपाक. सो दीस इज बेजिकली कशें आसा की एक तर म्हाजेर कितें तरी इनजस्टीस जातले आनी तो जर हांव आवाज करपाक जाय जाल्यार म्हाका आनी 10 गोश्टी फेस करच्यो पडटल्यो आनी मागीर म्हाजो कदाचित आवाज पावतलो आयकतलो काय खबर ना, अशा तरेची गोश्ट आसा. इन सॉलिडेटरी विथ दी तुमी काल म्हटलें तशें सोनम वांगचूक हांकां ज्या तरेन पुलिसांनी हॉस्पिटलांनी एडमीट केलो ऑर एग्जामीक नीट एग्जाम पेपर लीक जाले. सो सेम डिमांड आसतले ऑर समथींग एल्स? डिमांड सेम आसा सर. एक्चुअली एट द एंड ऑफ इट जस्ट कम्स टू हाव आर यू ट्रिटींग द फ्युचर ऑफ दीस नेशन. आनी आमी कालूय सांगला आयजूय सांगता वी आर नॉट कॉक्रोचेस, वी आर नॉट टर्माइट्स, वी आर द फ्युचर ऑफ दीस नेशन. आनी आमी आमचे बेसीक फॅसिलिटीज वीच आर प्रॉमीस टू अस तेच तुमच्या कडल्यान मागून घेता. आनी I know that people who are super rich and everything, they can afford to go abroad and study, and everybody also does not get scholarship to study. And आमची demand same asa. It also comes to right to education कोणा खातीर only with people with money. So Delhi नुय पयले asa that people from different sections of the society have just one voice, one demand, and this is the voice of the nation. हे आता कळपाक जाय. मडगांव कितें आसतलें? मडगांव एक्चुली हांवें मडगांवाच्या बद्दल म्हाका इतली टेंशनूच जायना. आय एम व्हेरी पॉजिटीव अबावट मडगांव बिकॉज साऊथ गोवा हॅज ऑलवेज प्रूव टू बी मोर लायक courageous. Even right from history, every time I read about opinion poll, every year we do a street play on opinion poll, we do so many programs on opinion poll. South Goa has always been the place which is a game changer. आनी ह्या फावटूय म्हाका खबर आसा एक फावट उलो मारल्यार सगळे मडगांवकार आनी सगळे गोंयकार जे सावथान रावता ते सगळे जाण येतले. सो आय एम नॉट एक्चुली वरीड अबावट इट. अमरीन, असो जेन्ना प्रोटेस्ट जाता न्ही तेन्ना खुबशे पॉलिटिकल लिडर्स आनी हे ते सगळे येता. गेले फावटी आमी पळयले. सो ते तुमच्या बरोबर आसता कितें आसता? आमी कोणाक इन्विटेशन दिवंक ना, आमी कोणाक आपोवंक ना. दीस इज अ फोरम ऑफ द स्टुडंट्स आनी एवरी पेरंट, एवरी टीचर, एवरी इंडिविज्युअल हू कॅर्स फॉर द कंट्री हो सगळ्यांचो फोरम कोणेय येयल्ले जाता. बट ओनली वन थिंग फॉर द पॉलिटिशियन्स हू वॉन्ट टू सी दीस एज अ कॅम्पेन, दीस इज नॉट योर थिंग. प्लीज डोंट बी सो सेल्फिश अबाउट दीस.
तुमी येयल्यार जाता बट दीस इज नॉट युअर स्टेज. आमकां बरें दिसचें ना जरी तर तुमी आमच्या प्रोटेस्टाक येवन उलयले जाल्यार. दीस इज नॉट फॉर यू, दीस इज फॉर द स्टुडंट्स. सो प्लीज बी लिटल केअरफूल. पॉलिटिशियन जर करून आयलो जाल्यार तुमी ताका स्टेजीर स्पेस दिवचे ना. ना आमी दिवचे ना. ओके, सो येस, म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची इन्फॉर्मेशन तुवें दिल्ली आसा. एक मॅसेज आमच्या गोंयकारांक जर तुका दिवपाक जाय जाल्यार कितें आसतलें? आतां आमच्या गोंयांत खुबशे प्रॉब्लम्स आसा आनी आमी गोंय सांबाळपाक सोदता. वी नीड टू सेव गोवा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, गोंय सांबाळटा कोणा खातीर? जेन्ना आमचे युवा जे आसात ते रस्त्याचेर येता आनी वी आर बींग मिसट्रिटेड. टुडे वी गॉट टू नो दॅट वन ऑफ द स्टुडंट्स हू वॉज प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर, शी पास्ड अवे, शी डायड. शी इज बिकम अ मार्टर फॉर दीस प्रोटेस्ट. इज इट रियली वर्थ इट की आमी आमच्या शिक्षणा खातीर अशे रस्त्याचेर येता आनी this is what is happening? Every family wants a Bhagat Singh, but आमच्या घरा मात नाका. जाल्यार म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा सगळे टिचर्साक, स्पेशली टीचर्स एंड पेरेंट्स, तुमी फ्युचर शेप करता. यू आर गिविंग अस, यू आर शेपिंग अस, जाल्यार प्लीज गिव अस सम करेज टू कम ऑन द स्ट्रीट्स. प्लीज एनकरेज अस. भुरग्यांक तुमी फाटी फाटी ओड नाकात, तुमी तेंच्या वांगडा रस्त्याचेर येयात. इफ आर एज्युकेशन कॅनॉट गिव अस द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकींग, जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ दीस एज्युकेशन? जायते लोक विचारता, अरे यू आर गेटिंग डायवर्टेड फ्रॉम द नीट पेपर लीक का इशू. तो इशू आसाच, खबर आसा, बट एक इशू सॉल्व केल्यार आख्खो सिस्टम चेंज जायना. दीस इज वन इशू आनी कॉन्सिक्वन्सीस आमी पयली आसा. मोर दॅन 20 स्टुडंट्स डायड. इज इट रियली वर्थ इट? आर लायफ इज सो चीप दॅट असले स्मॉल प्रॉब्लमा खातीर आमी परत परत स्ट्रिटार येवपाक जाय? जाल्यार एकूच रिक्वेस्ट आसा की दीस इज अ बिगर इशू, दीस इज नॅशनल क्रायसीस. वी नीड टू फिक्स द सिस्टम with the government. We are not against the government. हांव परत सांगता, cooperate with the government and police, please cooperate with us, because म्हाका खबर आसा खंय ना खंय एक भिरांत आसा म्हाज्या भितर. Please cooperate with us. We are not doing anything unconstitutional. We will do it all our protest peacefully if you cooperate with us. So अमरीन, थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली सद्याक तुज्या लायफानूय जाता आसतल्यो, खुबश्यो गजाली तूं सद्याक फेस करता आसतले, एंड इन दॅट यू आर गोईंग अहेड वीथ दीस प्रोटेस्ट एंड एवरीथींग. सो येस, थँक्यू आमकां टायम दिलो म्हूण, एंड मेळया बेगीनूच आमी आनीक अपडेट्स घेवन कितें आसा ते. थँक्यू. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.